बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आयच्या विशयांत आमी नियाळटल्या देवाच्या उतराच्या आदारान एकचार रचूंक बावार्थ जागोवया. सुरवातीच्या गितांत आमी गायला की देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक, जेजू अस्तंगी एक. देवा उतराच्या आदारान आनी नांवान आमी प्रार्थितांव आनी एकामेकाक बक्षितांव तेन्ना आमी जेजू अस्तंगी एक. हो जावन आसा खरो एकचार जो आमचो बावार्थ जागोवंक आमकां आमंत्रण करता. देवाचे उतर न्हूच निराशी जाल्ल्या जिविताक बुजवण आनी घोटाय, पूण त्याच बरोबर आमी जेन्ना एकठांय जावन देवाचे उतर मोडून बांदतांव आनी त्या प्रमाणे जियोवन एकामेका लागीं खरो एकचार घडटांव तेन्ना देवाचे उतर शांती पावता. अशें आपल्याच्या आनी दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेपण येवंक शकता. तर आमचो बावार्थ जागोवंक आनी एकचाराचें मन आमच्या कालच्या मनांत रचून येवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत जण एकल्याक आमकां कृपा आनी बल मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या आयच्या विश्वाचे नदर मारून देवाचे उतर एकचार आनी भावार्थ ह्या वरवीं आमी समाजान जीवंक जायते फावटी फाटी उरल्या. देवाच्या उतराक आमी मान रेस्पेद दिवंक ना. देवाचे उतर आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक ना आनी ह्या वरवीं समाजान एकचार हाडूंक आमी फाटी उरल्या आनी आमचो भावार्थ ह्या समाजान जिवंक आमी चुकल्या. असल्या पातकांची दोग धरुया आनी त्याच बापा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी चड करुदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हा विचारून सांगता. मनान चिंतून विचारून वायट आदारून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पातक मागीर सुद्दां साकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
थुया. मोगाच्या भाव भयणो, ह्या वेळार तुमची मागणी तुमच्यो गरजो भाग्योन फ्रांस शावेरा वरवीं ह्या मिसा पिटेन पिटयात. तुमचे पासत आपले पासत कोणी तरी तुमकां माग म्हणून सांगला तांचे पासत मागात. कोणी आपलो वाडदीस वो काजाराचो दीस समरुपता, कोणी आपले कसली गरजा पासत कामा पासत मागूंक आयला तांच्यांनी ही मागणी ह्या वेळार बापा मुखार उबारची. मोगाळ बापा, तुवें मुळपासान फावो कोत्ताय त्या आत्मीक ओखत अदीक आमकां लाभच्याक खोतखोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जो जेता आनी राजवडकी चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. स्वर्गांतल्यान एक देवदूत देंवतालो तो हांवें जिवावन पडयलो. ताच्या हातान पाताळाची चावी आसली आनी एक लांब सांकोळ. ताणें आराक आदल्या सोरपाक म्हणजे देवचाराक ओ सैतानाक गोड धरलो आनी ताका 1000 वर्सांक सांकळींनी बांदलो. आनी 3000 वर्सां सरोपर्यंत ताणें अनेक राष्ट्रांक फसयना जावंक ताका पाताळान शेवटिलो. तें पाताळ धांपलें आनी ताचेर शिक्को मारलो. त्या उपरांत थोडोसो वेळ ताका सोडूंक जाय. उपरांत एक व्हडलें धवें सिंहासन हांवें देखलें आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो. स्वर्ग आनी संवसार ताच्या मुखावेले पळून गेले आनी ताची कसलीच आनीक कुणां उरूंक ना. आनी ताचे सदरे फुडें उबी आसलेली व्हड आनी ल्हान मेल्लीं मनशां हांवें पळयलीं. पुस्तकां उगडलीं आनी उपरांत आनीक एक पुस्तक म्हणजे जिविताचें पुस्तक उगडलें आनी पुस्तकांचेर तांच्यो कोरण्यो बरयलेल्यो आसल्यो त्या प्रमाणे मेल्ल्यांची मनसुबी जाली. आपल्या पोटान आसलीं तीं मेल्लीं मनशां सोमदिरान पोत्तून दिलीं. मोरना आनी पातळा आदीन आसलीं तीं मेल्लीं मनशां तांणी परत दिलीं आनी आपआपल्या कोरण्या प्रमाणे जण एकल्याची मनसुबी जाली. मोरनाक आनी पाताळाक उज्याच्या कोणान उडयलीं. ह्या उज्याचें कोण म्हणल्यार दुसरें मरण. जिव्यांच्या पुस्तकार आपलें नांव बरयलेलें ना तांकां सगल्यांक उज्याच्या कोणान शेवटी दिली. तेन्ना हांवें एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रितूम पळयली. पयलो स्वर्ग आनी पयली प्रितूम नाटाक जाली आनी सोमदीर ना जालो. आपल्या नोड्याक नेटोवन तयार केल्ले होकले परी पवित्र शार नवें जेरुसालेम स्वर्गांतल्यान देवा कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. देवाचें उतर. देवाचें वडपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ओ पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू म्हणुया. ओ पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. सर्वेस्पराच्या आंगणान रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता ओत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासतात. जबाब ओ पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. तुज्या वेदींचेर दोलबाराच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा गिरबोजांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकुळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गुंठेर. जबाब ओ पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले वागी. दीस रात ते तुजी वकाणी करीत आसा. जी कोण तुज्या सादारान सियोन दोंगराची वाट दोरची आशा काळजान बाळगूनच आसात ती खरेंच बागी. चडत चडत ती मुखार वेतात आनी शेकी सियोनान तांकां मेळटा देवाचें दर्शन.
जबाब हो पळयात मनशा मध्ये देवाचो तंबू. उद्गाराक उबी रावया. गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेश्वर तुमचे सवेयास लुका बर्मणी जिजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, अंजिराच्या झाडाक आनी हेरा सगळ्या झाडांक पळयात. तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडटल्यो तुमी पळयतूच देवाचें रात लागीं पावला म्हूण जाणत जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हें सगलें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सरतलीं, पूण म्हजीं उतरां सरची नात. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाच्या भावा भयणीनो, इंटरनेटाचेर एक वेबसायट आसा, टॉमीज विंडो. आनी ही वेबसायट कशी घडोवन आयली? हो टॉमी म्हणटा तो एक भुरगो आनी विंडो म्हणटा ते ताच्या रुमाचे एक जनेल. ताची स्टोरी हे भाशेन, टॉमी हो भुरगो ताचे पांय वांकडे आसले कारणान ताका चलूंक जायनासलें आनी बेडीचेर रावन सगलीं आपली कामां तो करतालो. बेडीचेर रावन भोवंक जायना देखून, चलूंक जायना देखून बेजार तो जाल्लो. आनी अशें आसतना आपल्या इश्टाक तो सांगता, बाजारान वच आनी एक असलें पुस्तक घेवन यो ज्या पुस्तकाचेर ज्या मनशान आख्ख्या संवसाराक बरी वस्तू केल्यात, बरें ताणें सगल्यांक दुसऱ्यांक केलां, असलें पुस्तक घेवन यो. आनी ताचो इश्ट सगल्या बाजारांत स्टॉलांचेर, बूक स्टॉलांचेर भोंवन भोंवन तो वाजयता. ताका असलें पुस्तक मेळना, कित्याक ह्या पुस्तकाक नांव नासलें. आनी निमणे कडेन एका बूक स्टॉलाचेर तो वेता आनी तो सांगता, म्हाका असलें पुस्तक जाय ज्या मनशान ह्या संवसारांत बरेंपण हाडलां. आनी हो बूक विकपी ताका गमून येता. हो भुरगो घडये बायबल मागता आसतलो, पवित्र पुस्तक मागता आसतलो. म्हणटकूच हो ताका म्हणटा, हो पवित्र पुस्तक घे आनी व्हर. हाचेर ज्या मनशान ह्या संवसाराक आख्खें बरेंपण केलां ताची स्टोरी, ताचें आख्खें जिवीत छापून हाडलेलें आसा. आनी हो ताचो इश्ट भुरगो पवित्र पुस्तक घेवन आपल्या इश्टाक टॉमीक व्हरून दिता. आनी टॉमी पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू करता. आनी पवित्र पुस्तक वाचून इतलो उबेन तो भरता की खरेंच जेजूच्या मोगान तो भरता.